व्हडलो एक इन्सिडंट घडलेलो आसा, एक ट्रेजेडी जाल्ली आसा आमच्या गांवचो. आणि आमच्या गांवचो एक मित्र, तेजी चली 17 वर्साची, ती कालूच तेजे मरण जाल्लें आसा, सस्पिशियस मॅनरान जाल्लें आसा. जे घरान ते एकलेच असले आणि तेजो बापूय आमचो मित्र नारायण परब, तो जीएमसीन कामाक आसता, तो कामाक गेल्लो. तशीच तेजी बायलूय कामाक गेल्ली आणि चली घरान एकलीच असली. तर दनपारां 2 सुमार तेंच्यांनी फोन केल्लो तेका, पण फोन घेवना. तेच्या उपरांत परतो 3:30 सुमार तेंच्यांनी फोन केलो. तर फोन घेयना म्हणून डावट पडलो म्हणून तेजी चलयेची आवय घरा येयली. तेन्ना घरा येवन पळयत जाल्यार ते बॅडीर अशे मृत्यू अवस्थेत तेंकां मेळ्ळे. आणि अजून तेच्या उपरांत सांजची मागीर बॉडी जीएमसीन हेका पोस्टमॉर्टमाक व्हेल्ली. तेच्या उपरांत आयज बॉडी हँडओव्हर जाल्ली आसा. अजून रिपोर्ट आमकां मेळूंक ना, एक्झॅक्ट कॉज ऑफ डेथ आमकां कळुल्लें ना अजून. पण अजून पासून कितें तें अजून सारखें कारण आमकां कळना. आतां बॉडी ऑलरेडी हाडलेली आसा, फॅमिलीक दिल्ली आसा, हँडओव्हर केल्ली आसा. तर चली आमी इतले ल्हानपणासान ते चलयेक पळयल्लें आसा. एक बरे स्वभावाचें भुरगें आणि सदांच चलतना अशी मान सकयल घालून चलताले. खूब दुख्ख जाता आमकां आयज अशे तरेन तेजें मरण जाल्लें आसा भुरग्याचें. आणि सांगपाचें म्हणल्यार भुरगें तें बरें शिक्षणाकूय बरें आसलें. अंदू 12वेक आसलें तें आणि बरें शिकताले. बापायक खूब तेजी चेडवा बद्दल अपुरबाय आसली. खूब तो केअर घेतालो चेडवाचो. आणि आयज अशें घडलेलें आसा. खूब दुख्ख जाता सांगपाक, कित्याक तो बरो आमचो एक मित्र जावन आसा आणि एकूच तेजें भुरगें जावन आसा, तें आयज ना जाल्लें आसा. सस्पिशियस म्हणजे तशें आमी सांगू शकना, पण ते सस्पिशियस आतां एक कितें तरी दुबाव आसा. कित्याक हांगा खुबशी कन्स्ट्रक्शनां चालू आसात आणि हांगा भायले खुबशे लेबर हांगा काम करतात आणि तितून असो दुबाव जाता. पण आमी तशें उलोवंक शकना, कित्याक पोस्टमॉर्टमाचो रिपोर्ट येयल्या उपरांत कितें ते खरें ते फॅक्ट भायर सरतलो. फॅमिलीचे म्हणणे तेणें तसो स्टेटमेंट करूंक ना, पण आमी तेका विचारलेलें की बाबा कितें जाल्लें अशें भुरग्याचें, बरें सिकनस बी कितें आसलें. तर तेणें सांगलें तशें कांयच नासलें, सारकें नॉर्मल आसलें, कांय सिकनस बी तशें कांय नासलें. कित्याक सकाळीं पासून मातशें लेट उठला ते, पण च्या बी पिलां, सगळें तेजे व्यवस्थीत जाल्लें आसा. आणि ह्या दिसांनी घरा आसले, हॉलिडे आसले, म्हणून ते घरात आसताले. सो तुम्ही आता म्हटलें पळय कन्स्ट्रक्शन सायट कुशीक चालू आसा, सो दार विंडो जेन्ना फॅमिलीन तेका स्पॉट केलें तेन्ना दार विंडो कितें ओपन बीन घराचें आसलें? तशें सांगपाचें म्हणल्यार लॉक नासलें दाराक, फाटलें दार बंद आसलें, फुडली गेट ओपन आसली, फक्त लॉक नासलें, गेट बंद आसली. सो जे आमकां म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे तेंच्या पेरंट्सा कडल्यान, फक्त गेटीक लॉक नासलें. पण फुडले जे कॅमेरा फुडल्यान घरा फुडल्यान आमी पळयतात, तेंचे कॅमेरा आसा 2. तितून पुलीस जेन्ना काल येयले तेंच्यांनी सगळो फूल पळयल्लो आसा. तितून कांयच अशें कोण एंटर जाता तशें दिसना. हो सादारण 4 घडलेलो आसा. कित्याक जेन्ना आवय तेजी घरा पळोवपाक येयली तेन्ना ते मृत अवस्थेत तेंकां मेळिल्लें आसा. सो तेजे पयलीं जाल्लो जावंक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विणा मांद्रेकर.